तूं जाणाय आमी दुखवतोस जेन्ना नाश जाता आमच्या जिवितान, जेन्ना आमकां लुस्कोन जाता, जेन्ना आमकां विस्वासघात जाता ओकमान, तें सोंपें तांतुनूच चिटकोन रावोंक, कारण तें चड दुखीचें. तुमी कितलीं जाणां दुखोल्यान एकदम वायट की तुज्यान म्हणो येता तें पुरो आसलें, तुका आशा सोडूंक जोर तुवें खरेपणी तुजा न्हय म्हाका दिसना चडशें आसोत. चडसो लोक ती वडिलां जाता म्हटल्यार उपयोगाची आसना कसले वाटेन जिवान वा फॉर्मान, आनी तें चड करून दिश्टी पडटा कसले तरी उणेपणान आमच्या जिवितान. जे परी एक मनीस कुडयेक आसत न्हीच सबाचो जो चिंता की ताचो वालोर आनी किंमत तो चुकी आदारिना तांतून आसा म्हूण. ती एक व्हडली चूक, कित्याक तुजी किंमत आनी वालोर क्रिस्तान आसा न्हय तूं कितल्यो वस्तू नीट करताय ताचेर. एक मनीस कामाचो गुलाम जावं येता, जशी हांव आसली. म्हाका दिसनासलें म्हाका किंमत आसा म्हूण, कित्याक म्हजो अपमान जाल्लो. म्हणटा जावं जायतेंच करूंक सोदी म्हाका दिसच्याक की म्हाका किंमत आसा, पूण तेन्ना म्हाका गमलें म्हजो वालोर आनी किंमत क्रिस्तान आसा न्हय कितें कोत्ता तांतून. थोडो लोक एकसुरो रावता, ती एकसुरी जियेतात, तांकां दिसता की ती कोणा बरी मिसळ जायना जाल्यार तांकां दूख पावचें ना म्हूण. पूण खरेपणी जें दूख एकसुरो रावोन आनी एकसूरपण जियोंक जाता ती आनिकूय अदीक तूं धांवोंक सोदताय त्या कोन्यांतलो ओ तूं मनशा सोरशिलो. आनी उपरांत जायते पावटी कितें जाता, उपयोगी न्हय तो मनीस दुसऱ्या उपयोगी न्हय ताचे लागीं काजार जाता, पूण ताची उपयोगी न्हय ती स्थिती एकूच. मागीर ती उपयोगी न्हय तसल्या भुरग्यांक वयर काडटा आनी तें एक गोंडोल जाता. पूण देवाक आर्गां दी उतराक जें सगल्यांकूच आसा आनी सगल्यांक बदलता. हांव जाणा तुमी म्हजो प्रोग्राम पळयतात तर तुवें थोडे कुडके म्हज्या गोवायकीचे आयकल्यात आसतले आनी म्हाका नाका आयज रात्री हांगा बसोन परत तें सांगून, पूण म्हाका इतलें सांगूंक जाय, जरी तूं एकलो कोण आयज रात्री हांगा आसा की तुका दिसता तुजो गोंडोल इतलो व्हड आनी गोडण्यो आसात ज्यो विसरोन येजो. म्हज्या बापायन म्हाका अपमान केलो. हांव ल्हान चेडूं आसली तेन्ना 4 आनी 13 जायसोर, आनी उपरांत तो खरेंच फोर्सान म्हजे थंय लीग द्वादशपण घेवंक लागलो, बलात्कार म्हणटात. हांव 13 ती 18 वर्सां जाय पासून म्हज्या बापायन म्हजेर बलात्कार केलो 19 पावटी. 19 पावटी. हांव तुमच्या चिंतनाक शॉक दिवंक सोदिना. हांव देवाक दिनवासनी दिता ताच्यान कितें करूं येता त्या विशीं एका मनशाच्या जिवितान. आमचें घर गोड्डोलान आसलें झगड्यांनी. म्हजो बापूय नागोनो हुकूम चलोवपी आनी म्हजी आवय ताका थारेच भियेताली. ती गोगीच आसली आनी कांयच करिनासली. आनी थंय म्हाका वायट आसलें. अकास जाली कोण पयलो मेवता ताचे लागीं तो दुसऱ्या बायला पाटली दावो. आनी आनिकूय दुखवलें. म्हाका कॅन्सर जालो 22 वर्सां पाटी. ताचो फुडो करचो पडलो. जायत्या जाणां परी म्हजी गोवायकी सुमाराची ना. एक गोंडोल उपरांत आनीक एक उपरांत म्हज्या जिवितान. पूण म्हाका जाय तुवें पळोवंक फास्ट फॉवर्ड 25 वर्सां मुखार आनी हांव जाणो हांगा आसा. हांव फाटल्या विधान शिरकोंक ना. हांव देवाची चाकोण. हांव काजारी 40 वर्सां जालीं. 4 भुरगीं, 10 नाती नात्रा म्हाका जाय तुका गमोंक की परवा ना तुका कितें जालें तें. देवाच्यो बासावण्यो कोणाकूय जोतो आपणायता, पूण पेकोवपाक एक चाल. हांव चिंता आयज तूं जाणय आमकां सगल्यांक रोखडेंच मेवता आनी वेल नासतना, पूण देवाच्या राजान असो जातपात सोयोग ना. ताका बरो जावंक जाय तर तुज्यान बरो जावं येता, पूण ती एक चाल रीत खरेपणी जिवितान सगलें आसा. ती एक चाल. रुमाक पेंट करूंक सोदता एक चाल, वण्टीर आसल्यान चित्र काडटाय एक चाल, फर्निचर काडटाय ती एक चाल, रागाचेर कवर घालताय, जनेला भोंवतणी टेप लायताय, तूं वण्ट्यो तयार करतले, तूं एक पेंटीचो हात मारतलोय, मागीर तो सुकूंक सोडटलोय आनी मागीर आनीक एक हात मारतलोय, सगळे पडलेले कुडके विंचतलोय, तो फर्निचर परत भितर हाडटलोय, तूं परत वण्टीर चित्रां लायतलोय आनी उपरांत ते शेकी पळोवन तूं म्हणटलोय हा. पूण तांतूनय चाल आसली. एक जेवण रांदप ती एक चाल, एक भुरग्याक वाडूंक ती एक चाल, कसलेय कुडीचे पेकप एक चाल. हांव कोणाक वखता जिया वेल्यार एका कुडीच्या बदलपणान जियेता. आनी ते 3 दोतोराशी गेल्या, 2 अल्ट्रासावंड केले, 2 ब्लड टेस्ट गांव ती वखदां गेलीं. आतां ते तयार जाता सर्जरी करूंक. तिका जायतें जाय तिणें करूंक सर्जरी लागोन उपास आनी पोट साफ करूंक आनी ब्लॅडर साफ करूंक आनी हें आनी तें. तूं जाणय सुमार थोड्या सुमारान तें बरें जातलें, पूण ती एक चाल.
आनी म्हाका बरें लागोना लोक शिरकोतोच. म्हाका बरें लागोना जेन्ना कितें कोणाक जाता आनी देव तयार आनी कबूल आसा आदार दिवंक, मुखार वचोंक आनी सगळोच बरो जावंक. आनी लोक आशा सोडटा त्या चालीची. हांव चिंता म्हाका हें पयलें विचारूंक जाय, हांगा कोण आसा जो खरेंच 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 बरो जावंक सोदता? बरें आसा. आनी हांव सोजमोता जायतीं आसात, जायतो लोक टॅलिव्हिजनान पळयतात आनी जेरूल हांव ही कॉन्फरन्सां कोत्ता कित्याक हांव जाणो तांचो मोग कोत्ता. एक मुख्य कारण हांव हें करूंक कित्याक म्हाका जाय ती शिकोवन रेकॉर्ड केलेली त्या मिलियन लोकांक जी टीव्ही पळयतात, जी जायत देवाक वळखनान, सोत मानिना देव तांचे थंय सोयरीगो जोडूंक येता म्हूण, नकळो की देव तांचो मोग कोत्ता आनी बिलकूल माहिती ना तांच्या खरेंच पुरायेन जिवन बरी जावं येता. जायतो लोक जांचो देवा थंय संबंद आसा फकत तो धरूंक सोदतात स्वर्गार पावो पर्यान. हांव तुका सांगूंक सोदता जेजू मेलो तुका जिवीत दिवंक. न्हय फकत सुवास पूण एक जिवीत तुवें आनंद घेवंक. आनी तुका हांवें बरी खबर हाडल्या, तुज्यान तुज्या पेकोवपाचे चालीन आनंद घेवं येता, तुज्यान दर एका पावलान आनंद घेवं येता. तुका निराशी जावपाची गरज ना, तूं 100% बरी जायसर. तुज्यान आनंद घेवं येता दर एक पावल तुज्या प्रवासाचे. आनी तूं चड व्हडली चूक कोत्ताय तें करिना तर, कित्याक तुवें जिविताचो आनंद घेतल्यार देंवचार आनुकूय पिसवता. हांव म्हजो प्रोग्राम एन्जॉयींग एवरीडे लायफ म्हणटा हाका लागून. हांवें तें बेश्टेंच वाऱ्या वयल्यान दवरूंक ना. पूण म्हज्या जिवितान जायतो आनंद नासलो. म्हज्या बापायन म्हजें भुरगेंपण चोरलें आनी म्हाका खूब वर्सां लागलीं शिकोंक. तुज्या व्हड जातोच भुरगें जावं येता, भुरग्यांच्यान कितेंय घेवन खेळ करूं येता, तांच्यान तूं कितें दिल्यार आनंद घेवं येता. म्हाका उगडास आसा आमच्या धाकट्या चेड्याक कुनशान दवरूंक, सांगून ताका थंय 15 मिनीट थंय रावंक आनी मागीर तो वॉलपेपर घेवन खेळटालो. भुरग्यांक परत येवंक शक्ती आसा म्हणजे ते बेगीनच विसर घालतात, पूण आमी चिटकन रावता. हांव म्हज्या भुरगेपणांत चिटकन उरपाची. हांव जाणो जायतो लोक भुरगेपणांत चिटकन उरला. हांव चिटकन रावपाची जेन्ना म्हज्या पयल्या घोवान विस्वासघात केलो, दुसऱ्या बायला फाटल्यान धांवलें आनी म्हाका सोडलें जेन्ना हांव आवय भासेर आसली आनी दुसरे वस्तोरी सांगाता रावल. हांव चिटकून उरपाची जेन्ना वेळ जालो भुरग्यांक जल्म लागून आनी म्हजें आनी काम करून येजो आसलें आनी म्हाका खंयच वचोंक नासलें आनी म्हज्या हेर ड्रेसरान थंय व्हेलो. हांव चिटकून उरपाचें जेन्ना हांव भायर प्रवचन कोरी भावार्थाचें आनी म्हाका कॅन्सर जालो. सगळ्या तरेचो सुवात आसा जंय आमच्यान शिकूं येता, पूण तुका शिकोंक गरज ना तुका नाका जाल्यार, आनी म्हाका चिटकोंक नाका. आनी म्हाका तूं चिटकोवलें. तूं आयज रात्री हांगा आसा तुका चिटकोवलेल्या काडूंक आनी आदार दिवंक जायत्या लोकांक जी टीव्हीर पळयतात. जाणो जावं की जेजू मेलो, तुवें तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक सगळे पुरायेन तो बरो वोटोसोर. भायर थंय देंवचार आसा, सैतन जिवो आसा आनी घोट संवसारांत आनी आयलो फकत जिवेशी मारूंक, चोरूंक आनी नास करूंक. पूण जेजून म्हटलें हांव आयलां तुवें जिविताचो आनंद भरूंक. आनी म्हाका जाय तुमी सांगाता निर्णय घेवंक की तूं चिटकून रावचें नाय. तुका शिकोवंक कसो जिविताचो आनंद घेवंक जाय आनी तूं तुजें उरलेलें जिवीत सारतलोय वावरूंक प्राप्त करूंक पुरायेन बरेपण. हो निरोप आयज रात्री न्हय अस्कोट काळजांचांक आनी जांकां सोंपेपणी सगलें जाय, पूण कोणाकय जी खरेपणी सोतान बरी जावंक सोदतात आनी पुराय जिवीत येवंक. सुवां 5:1-6 हांवें देवाक सांगलें हांव येता आयज रात्री ते कोदिलीन बसोन आनी माय कशी उलोवंक. आमेन. तर आमी सोजमो ह्या ही आसा म्हूण मामा बसलेली तुमचे लागीं जिविता वयर उलोवंक. म्हाका जाय तुका जिवीत मेलोंक. आमेन. खरेंच कोणें तुमच्या वयर हांगा सांगूंक जाय आसलें. जुवां 5-6 तो मनीस जुवां सांगाता तो म्हजे आवडीचो बायबलीन जाचेर प्रवासन करूंक. थोड्यो काणयो आसत आवडीच्यो आनी ही चडशी म्हजी आवडीची. आमी ताका पांगलो म्हणटा आनी हांव ताच्या सगळ्या संवसाराक उलयतां. सुरवात करून पयल्या त्या अवसरान आवेसर 5 म्हणटा. हाचे उपरांत जुदयांचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुसलेमाक चडून गेलो. जेरुसलेमाक शेल्यांचे तोलयेक तेंकून एक बांदावल आसा. हेब्रोन भाशेन तिका बेथसायदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. आतां हाचेर नियालात. एक व्हडलें तोलें आसलें उदकाचें आनी भोंवतणी ताचें बोंडावल आसा.
ताका दारां आसात आनी ह्या तारांगणांनी असली जायतोच पिडेस्त लोक. थंय कुड्डी थोंटी आरेन दवरली असली खूब पिडेवून पडलेली असली. ती सगळीं उदक घालतले म्हूण रावतालीं, कित्याक सोरवेस्पराच उदक केन्ना केन्ना तोलणे धांवतालो आनी उदक हालयतलो. उदक हालतूच जो कोण येरां आदीं उदकांत भितर सरतलो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. म्हणटोच वर्साक एक पावटी कोणाकूय एका मनशाक सोयोग मेवो अजाप घडूंक. हांव खोशी आसा आजुनूय तातूंत बादिना म्हूण. आमेन. तातूंत एक व्हड लिसांव आसा आमी शिकोंक जेन्ना आमी ह्या मनशाच्या जिविताक पळयता. थंय एक मनीस आसा जो 38 वर्सां थंय पडून आसलो. तुमी म्हणत चिटकल्लो. ताका एक भितरलें कसलें तरी वर्सांचें दुयेंस आसलें. बायबल म्हणटा 38 वर्सां. आतां तुका गमलें, आयज राती आमी भावनाच्या दुयेंसाची गजाल करता. पूण तूं जाणय, चड तूं दिल तो चडीच लागीस्ट आनी तुजी चिंतनां दुखोवल्यान सगळोच वेल. तें एक वायट सिग्नल. ती एक वायट पिडा. तूं तर दुखीन सुरक्षीत ना आनी तूं तर बँकरो आनी तूं कित्याचेरूच पातयेवंक सोदिना आनी तूं लोकांक तुजो फायदो घेवंक दिताय कित्याक तुका मनशाची भिरांत आसा म्हूण आनी तूं कित्याकूच फुडो करिना. तें एक वायट दुयेंस, तें एक वायट परिस्थिती. तीनय वाट देवान तुका जियोंक येवजिल्या. तो जो चेड्यान सुटका दिल्या तो खरेंच स्वतंत्र मुखेल्याचो पाटलाव करूंक, स्पिरीट सांताचो स्वतंत्र जावंक सगळें जें तुज्या जिवितांत जावं येता. जेजून तुज्या इलाजाचे दुडू फारीक केल्यात. ताणें तुज्या हॉस्पिटलाचें बिल भरलां. ताणें दोतोराकूय फारीक केला जो जावन आसा पवित्र आत्मो. तो तें सगळें घेवन आयलो खुर्सार 2 वर्सां आदीं. ताणें आपल्या रोगतान तें फारीक केलें. आनी हांव चिंता आमच्यान उणेंच करूं येता जें आमच्यान सगळें करूं येता तें करून आनंद घेवंक स्वतंत्रायेचो जी आमकां दिवंक जेजू खुर्सार मेलो. 38 वर्सां जालीं वो मनीस थंय न्हिदोन आसलो. आतां जेजून थंय येता. ताणें पळयलो तो थंय पडला. तो पळयतोच तो थंय पडला. वर्स 6 बरें देखणार फाटल्यान आसात ते. जेजून पळयतोच थंय पडला जावंक तो ते परिस्थितीन खूब काल आसलो म्हूण ताणें ताका म्हटलें, म्हाका तर एक व्हड अजाप कशें तो पळयता ह्या गरीब मनशा थंय पांगलो 38 वर्सांनी. तो ताका म्हणटा, तुका बरो जावंक जाय. मातशें निश्चूर लागता. पूण आयज हांव तुमकां विचारतां आनी तूं टीव्ही पळयताय तांकां, तूं खरोच बरो जावंक सोदताय? थोड्या लोकांक आपली अस्कोताय बरी लागता, ती तांचो स्वभाव दाखयता. हांव सुरक्षीत ना, हांव भियेतां. हांव तूं जाणें म्हज्यान कांय करिनेचो. म्हजो अपमान जालो. म्हाका पोसलें आवय बापायक नाका आसलें. कसली परिस्थिती जावं दी, म्हज्या घोवान म्हाका सोडलें दुसऱ्या बायलेक लागून. म्हज्यान तें विसरोंक जायना. खरोच तुवें न्हय चिंतनार आनी म्हणून म्हज्यान करूं येता जें कितें म्हाका जिवितांत जाय. क्रिस्ता वरवीं तो म्हाका शक्ती दिता आनी जें म्हज्यान सारलें ताचें म्हज्यान करूंक जायना, पूण म्हज्यान जाय तें करूं येता उरलां पळय ताचें. म्हाका नाका हें निश्तोरकायेन सोजमोलें आनी तुका दूख सोजमोना अशें न्हय आनी दुखोवलां. दूख कितें तें हांव जाणो, पूण हांव हेंवूय जाणा तुज्या जिवितांत कितेंय प्राप्त करूं येता तें. आनी दुखोवतोच म्हाका पळोवंक नाका तुजें जिवीत रोगतान सारलेलें. म्हाका नाका पळोवंक उरलेल्या जिविताचो मार लागलेलो. म्हाका नाका पळोवंक मातसो बरो जाल्लो. म्हाका जाय तुका पुरायेन पळोवंक एक सारको पुरायेन बरो म्हणजे रोसरोशीत शक्तिवंत स्पिरीट सांताचे कृपेन बरोन देवा खातीर कितें करूंक आनी देंवचाराचो जैत व्हरोंक दर दिसा ताणें तुका कितें केलें दर एक दिसा. म्हज्या देंवचाराचें जैत व्हरोंक जावचें नासलें घरा बसोन बोटां दाखोवन आनी म्हजें दूख चिंतूंक कित्याक हांवें सारल्या जिविताच्या. हांवें तें वर्सां केलें. पूण आयज रात्री हांगा हांव देंवचाराचें जैत व्हरतां ताणें म्हाका केलें ताका. देंवचाराक जैत व्हरतां. तुका खरेंच बरें जावंक जाय. तुका खरेंच बरें जावंक जाय. आनी हांगासरूच आमी पळयता त्या मनशाचो प्रश्न. सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका तोलयेन घालूंक कोणूच ना. वय तुका थोडी बुड्डी आसली तर 28 वर्सांनी तुज्यान जोरोन तोलयेचे किनारे वयल्यान पडो येतालो.
ताच्यान चोडूंक नासलें, पूण हांगा कांयच म्हटलें ना की तो सारकोच धरलेलो म्हूण. जर तूं आरशी 1 इंचाचे किनभर ओ अशें कितें 2 वर्सां 28 वर्सांनी तूं जेरूल थंय पावतलो. आनी तुजें तोळें जावं येतालो पयलो बुडबुलो पयतच तांतून पडूंक. पूण ना, तूं थंय बसलो, रावलो आनी कोणाकूय तें करूंक आपल्या पासत. हांवें म्हटलां ताका जाय आसलें आनी कोणाकूय तें करूंक आपल्या पासत. आनी मागीर फुडें तो म्हणटा अशें हांव तोलयेन पडच्या आदीं आनी कोणीय म्हजे व्हन पयलो पडटा. म्हाका दिसता जेजून म्हटलें ओ ना, तूं गरीब बाबडो. 28 वर्सां आनी सगळे तुजे मुखार वेतात आनी कोणूच तुका उखलून तोलयेन तुडयना. वय म्हज्या तुज्यान कसो ओगी राव येता. म्हणजे आमी जायत अशें चिंतूंक पावपी की मोगल ज्योती करपी, पूण ना, ताणें म्हटलें उठ. ते म्हज्या बायबलीन व्हडा अक्षरांनी आसा. उलासाचे माग शेवटाक ते म्हाका सांगता तो मातसो व्हडल्यान उलयता, तूं उठ. आनी मागीर म्हाका जाली गोडणी आवडटा आनी आंतरून उखल आनी चल. म्हाका दिसता देवाक फकत नाका आमी जागृत जाली न्ही, पूण ताका जाय आमी साप करूंक वायट जें आमी केलें तें हांगा आसतना. तुका खरोच बरो जावंक जाय, बरें तुका जाय तें बरें करूंक देवाच्या चालीन तुवें थारावो घेवंक जाय की तूं बरो जातलोय. आनी हांव सांगतां तुजें मन थीर दवर आनी तशेंच आसूं दी. हांव सांगतां तूं तुजेच बरी उलोवनी म्हूण हें सोंपें जावचें ना, पूण हांव केन्नाच आशा सोदचें ना. परवा ना ताका कितलोय वेळ लागल्यार हांव तोजवीज करीत रावतें न्ही जेजू परत येतोच म्हाका व्हरोंक, कित्याक हांव ह्या गोंडोलान रावची ना. जर कोणाच्यानी पुरेपण आपणाक जाता मजाय जाता आनी देव म्हाका कितेंय कर म्हटल्यार जर तें करूंक आदार दिता तर हांव तें कोत्तेली. हांव जाणो तें सोंपें न्हय म्हूण, पूण ताचो फायदो मेळटलो आनी म्हज्यान सांगूंक घडना तो चमत्कार कितें जो लोकांक एक थारावो घेवंक लायता आनी हेर लोकांक तें करूंक जबरसो पावना. हांव नकलो सारकेंच कितें तें, पूण हांव जाणो तें तूं करता त्या निशोयाचेर राटोपता. म्हाका हांगा एक गोवायकी मेळत काय. तुज्यान रिणाचो मेकलो जावं येता. तुज्यान शिको येता कशें तुजें दुडू सांबाळूंक आनी आदल्या वस्तूंक दुडू फारीक करूंक. तुज्यान एक गंभीर परिस्थितीन आसूं येता, खुशाल जावं येता. देवाच्यान तुजो उपयोग करी येता. खंयचोच कोण इतलो खोल ना जंय देवाचो पावोंक जायना आनी तुका काडूंक जायना, पूण तुवें थारावो घेवंक जाय. आनी म्हज्या विधान खंय तर हांवें तो थारावो घेतलो की कोणूय पेकोंक जाता तर म्हज्यानूय जाता. तांतले थोडे म्हज्या भितर आसा जाणूय. म्हणटच म्हाका म्हणूंक पडटा की हांव तुका कसलें प्रवचन दिल्यार ताचो एक भाग तुजेर आटापला आनी ती एक वस्त न्हय कोणाच्यान तुज्या करूंक सांगूं येता. तुवें सोडूंक जाय. देवाची शक्ती तुज्या भितर आनी ते चिंतूंक गरज की ती एक चाल रीत म्हूण आनी तुका खुबसो वेळ तुका जाय त्या परस ओगलो लागतलो आनी ताची दूख चिंता परस ओगली जातली. पूण सांगचें म्हटल्यार ओदीक बरें हांव कितें दुखवल्यार जातून म्हाका बरें जातलें आनी न्हय बेश्टेंच बसोन दुखवल्यार आनी दूख आनी दुखीन त्रास भोगूंक आनी वस्तू विशीं जें केन्नाच बरें जावचें ना. आमेन. तो तुवें थारावो घेवंक गरज. तुकाच तुजे चुचुरे करपाचें बंद कर. म्हाका तोलयेन घालूंक कोण ना आनी दर पावटा भितर सरोंक सोदता कोण पूण म्हजे पयलो वेता. हांव वागता तें बरी म्हज्यान कांय करिनाचो म्हजो अपमान जालो. तूं तर गेल्लें तुंय अशें दुखोवपाचें. ओ बाबा म्हजो प्रश्न आसलो चुचुऱ्यांचो. कोटा जॉयस. कोणाकूचय म्हजें इतलें वायट जावंक ना. आनी हांव मिनिस्टर नासली आनी देवान म्हणलें तुज्यान बाबड्यो गोट जावं येता पूण तुजें दोनूय जावंक जायना.
आनी म्हाका जाय आसलें हांगा वयर येवंक ह्या पुलपित्रान आनी शक्तिवन उतर देवाचें परगोटूंक आनी उपरांत बसोन निराशी जावन म्हाकाच चुचुरूंक कारण देव भायर वचोन गोल्फ खेळोंक म्हाका नाका आसलो तो गेल्लो. स्वताक चुचुरूंक कोडेपण आनी सगळेंच आमचेर आसा तें आमचेर ओडूंक आनी सगळें अशें जाता म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें हांव हांगा सगळे दीस बसता भुरग्यांक फकत खेळोंक स्वताचे दीस पडटा करतात आनी कर तूं सदांच कामाक वयता आनी हांव कांय करिना फकत डायपर्स बदलता आनी हांड्यो दिवता. थंय बसून दाखय नाका तूं नको हांव कितें उलयता तें. स्वता चुचुरूंक सगल्या परस निसंटनाची वस्त. पूण म्हाका आदार नासलो दुसऱ्यांक आसा तो. म्हजे लागीं हें आनी म्हजे लागीं तें नासलें आनी म्हज्यान नेजो हांव न्हय म्हज्यान कितें म्हजें कितें तुवें तें बंद करूंक जाय बंद कर तूं उठ. आनी म्हूण हांव आनीक एक दीस म्हज्या जिविताचो विबाडची ना म्हजें चुचुरें करून आनी सुरू कर झूज देंवचारा लागीं उलोवन व्हडल्यान तुजें सगलें आशिर्वाद मेवल्यात तुज्या जिवितान. देंवचारा तूं म्हाका सांगूंक सोदताय म्हज्या लागीं कितें ना तें हांव सांगता म्हजे लागीं कितें हा तें. हांव स्वर्गार वेता वूहू हांव सासणांक जेतली हा हा म्हाका माफ केलें वय. हांव चिंता जायतो लोक म्हणटा म्हूण हांव एकलींच आसा पूण हांव तुका कितें सांगता आयज रात्री ह्या बिल्डिंगान लोक बसला आनी म्हजी ल्हान कानी एक खेल कसो आनी तुमी कितें भोगलां ताचे तुलना केल्यार. तुवें कितें भोगलां तें सोड कोण पूण आसतलो ताणी तुजे परस अदीक वायट भोगलां. आनी आमीच एकलींच ना आमी कोणूच एकलींच ना. आनी जर कोणाच्यान पेकोवंक जाता जाल्यार तुज्यान पेकोवंक जाता जाल्यार कोणाच्यान पेकोवंक जाता म्हज्यान जाता पूण ती एक चाल आनी ताका जायतो वेळ लागतलो. म्हाका आवडटा अपोस्तल पावलून म्हटलें तें फिलिपकारांक 3 ताणें म्हटलें एक वस्त हांव कोत्ता वर्सां पाटी जाला तें आनी जोरान मुखार आसा ताका फुडो करूंक. ताणें म्हटलें हांव आपणायतलो त्यो वस्तू ज्यो जेजू क्रिस्त मेलो म्हाका ताब्यांत घेवंक. तर पावल उक्तेपणी म्हणटा जेजू एक कारणांक मेलो म्हाका तें बरें जिवीत दिवच्याक हें एक अजाप. आनी तो म्हणटा हांव करतलो पावलू म्हणटा हांव सगळें करतलो म्हज्यान करूं येता तितलें ताब्यांत घेवंक जेजू मेलो तें म्हाका दिवच्याक. म्हाका दिसना कसलेंच निरासपण आसत एका निराशी क्रिस्तांवा परस. गरज आमी सगळो वेळ खुशाल रावंक कसलेंच दूख ना. ओ देवा काकूत कोर म्हाका उगडास आसा हांव चाबोतोच देव आनी हांव घर साफ करी आनी हांव दार मारी आनी ड्रॉन आनी उपरांत वचोन पाटल्या बाथरुमान बसो आनी ह्या टॉयलेटा मुखार जोमनीर बसो. ओ म्हजी चीत ना कितली पोत्ती आनी चुचुरे आनी दुखी आसली म्हणजे हांव सगळें काम कोत्ता आनी देव फकत खेवता आनी पळयता आनी तो आनी भुरगीं खेवतात आनी म्हजें तांकां कुस्ती खेळोंक आनी देवाचे केंसांक कलर घालूंक आनी म्हजें कितें. हांव रोडो मस्कारा सगळें म्हज्या तोंडार लावन आनी मागीर उठोन म्हजें तोंड हारशान पळयतालें मागीर आयतारा दीस हांव इगोर्जे वचो आनी म्हजी बायबल स्टडी मुगलारा दीस कोरी. कितलें दूख. जेन्ना संवसाराची शक्ती म्हजे भितर उत्पन्न जालेली म्हाका कवतोच तुजें चुचुरे करपाचें बंद कर. खरेंच की तूं एकलेंच ना म्हूण. एक इश्ट हांव जालो ताका पूट आसलो कॅन्सर जालो आनी ताणें मागणें केली तो देवाचो इतलो पिसवलो ताणें आपली मूठ स्वर्गात दाखोवन एक दीस म्हणलें तूं खंय आसलो म्हजो पूट मेलो तेन्ना आनी हें ताणें ताच्या काळजार आयकलें त्याच जाग्यार हांव आसलो म्हजो पूट मेल्लो तेन्ना. जायत्योच वस्तू आसत ज्यो आमी सजमना जायत्यो वस्तू ज्यो दूख हाडटात जायतें लुस्कोन जायती उणीत पूण देव बरो आसा. आनी देवाचेर विरुद्ध जावन कांयच फायदो ना
हांव एकलीच न्हय जाचेर कोणे अपमान केलो, तूं एकलोच न्हय. जाका केन्ना लुस्कोन जालें आनी जोर कोणाच्यानी परत घेवं येता, जोर मोज्यान घेवं येता. म्हूण जोर कोणाच्यान भरून काडूं येता, मोज्यान काडूं येता. तुवें म्हणोंक ना खऱ्या मनान, म्हूण जोर कोणाच्यान भरून काडूं येता, मोज्यानूय येता. तुजे कुशीक आसा त्या मनशा थंय वच आनी हास आनी म्हूण उठ. बरें, हांव मागता आयची शिकोवन तुमकां उतेजन दितली चिटकोवणी सुटोंक. कित्याचेरूय जें तुका देवा सोवे मुखार वचोंक आडायता. फिलिपकाराक 3:13 आपोसल पावलून म्हटला, एक वस्त हांव कोत्तलो, फाटलें आसा तें विसरोंक आनी फुडलें सरोंक मुखार आसा ताका. तें चड म्हत्वाचें आमकां सगल्यांक. आमी तुमचो मोग कोत्ता देवाक तुज्या जिवितान व्हड प्लॅन आसा न्ही, तूं खोशेन सार उरलोलो दीस. तुम जॉयस मायर मिनिस्ट्री मज टच यूत तुम सोचमुत तुहद तो तुहद दोस्तन शुक्रगुजार तुह करो यह मिनिस्ट्री सरसी दुनिया मज मशहूर तो यह मिनिस्ट्री गई कामयाब इकवट फाक हेतन खेन दिवान तो गरीबन पलव दिवान तो ईसा सुंद यह उपदेश दुनिया तान वातान. मेहरबानी कर तुम रब्त कायम या गो jmindia.org पे दुआ बगरावन बापत बे सान बेन जरियन मतलब जानने बापत वो सान कॉन्फ्रेंस शेड्यूल तो यू पार्टनर बन तिक सरसी दुनिया मज ईसा सुंद मोहब्बत